आकुलतेच्या बोगुस्तापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोन्नाका येशू हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पातयता समोची पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकळ सांगता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ततई मोगाचेनो आयची देवस्तुती आज आमकां मनशा जिवाक मान आनी गौरव दिवंक आपोवन दिता. आयचे पयले वचपांत देव सोमेस्तांक काकूळ दाखयता. ताचें नांव उलो मारतल्यांक तो सोडून घालिना म्हणलें आमी आयकतल्या. शुभवर्तमानांत खंयच्याय प्रवाद्याक ताच्या माय गांवांत मान मेळना म्हूण जेजू ताची दूख उसारता. मोगाचेनो आमच्या सालत्या जिवितांत सर्वांक मानान आनी गौरवान लेखूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. केल्ल्या पथकांचे दूख धरून देवा कडचें बोगसाने मागया. ह्या मिसाक आमी तयार जमया. हांव पातकी सपदीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणे उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदांच सोमकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पथकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकूळदरा देवा तुझे पवित्र सभेक अधिक अधिक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुझे विनयतीच्यान स्वस्थेन जिवंक नजो देखून तूं सुतिका निरंतरी चलय. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. आरामाच्या रायाच्या सेनाधिपती नमानाक तासो धनी मानान आनी गौरवान लेखतलो. कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान लोकांक जैत दिले. तो एक वीर मनीस पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्टतलो. आराम घरांनी एक पावटी इस्रायलाचेर
धाड घालून थंयचे एके ल्हान चलयेक धरून हाडली. ती नामानाचे बायलेची साखण जाल्ली. तिणें आपले धनिनीक म्हळे, म्हजो धनी सामारियाच्या प्रवाद्याक मेळूंक गेलो जाल्यार तो ताचे खोड बरें करतो आसलो. नामानान वचून आपल्या धन्याक सांगले, इस्रायलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा, आरामाच्या रायान जापतली. तर वस, हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दिता. नामान भायर सरलो. ताणें आपणा सोवे 10 रुपयाची तालंतां, 6000 शेकेलां भांगार आनी 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणें इस्रायलाच्या रायाक आपणे हाडलेले पत्र दिले. तांतूं अशें बरयल्लें आसलें, ह्या पत्रा सोवे हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या खोडांतलो बरो करचे खातीर तुजेशी धाडला. इस्रायलाच्या रायान हे पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देवे? खोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका मुजेशी धाडटा. तो कशें मुजे कडेन झगडे करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया. इस्रायलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडले, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो मुजेशी येवं आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. नामान आपल्या घोड्या आनी रथा सोवे आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडले, वस आनी जोर्दानांत 7 फावटी ना आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयच गेलो म्हणून तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो. हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचे नांव उलो मारतलो. पिडा लागिल्ले सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें खोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतले. दमास्काच्यो न्हंयो आबाना आनी फारफार इस्रायलाच्या सगळ्या उदका परस चड बऱ्यो न्हंय गाय. तांतूं न्हांवन हांवें नितळ जावये ते न्हय अशें रागान भरून तो भायर सरलो. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रवाद्यान ताका हाचे परस चड कश्टाचे कांय करूंक सांगले जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतोय. तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. हे आयकून तो जोर्दानांत देंवलो आनी देवाच्या मनशान सांगिल्ले प्रमाणे 7 फावटी न्हंयेंत बुडलो. ताचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सोवे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावून ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायलांत शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. देवाचे उतर हें, म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तान येता. केन्ना वचूं देवाचे सद्रे मुखार रावोंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तान येता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. जशे मेरू जरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत.
म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तान येता केदना वचून देवाचे सत्रे मुखार रावूंक म्हाका मेळत म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत तुजो उसवाड आनी तुजे सत म्हाका पाठय तेंच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरू आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावोव म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत तेदवा तुजे वेदी मुखार हांव वेता म्हाका संतोष आनंद दितल्या देवा उची रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तान येता केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता ताच्या उतराचेर हांव फातीवन रावता कित्याक ताचे सुवे आसा काकुळट आनी तारुणाची भरती वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सवय आसो लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू नजरेताक आयिल्ल्या वेळार सिनगोगाच्या लोकां लागीं तो म्हणूंक लागलो सतस हांव तुमकां सांगता खंयच्याय प्रवेद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता एलियाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी आसूंक आशिल्ल्यो तरी पूण तांचे मदले एकलेच लागीं देवान एलियाक धाडलोलो बगार धाडलो ना बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतल्या एक विधव स्त्री सरची तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार इस्रायलांत साबार कोडकार आसूंक आशिल्ले तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणी नितळ जालो ना हें आयकून सिनगोगांत आशिल्ले समेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शारा भायर वडीत व्हरून गेले तांचें शार बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरा धांवन ताका सकला उडोवंक ताणें आलोचन केली पूण जेजू तांच्या मदल्यान शीद उतरोवन आपली वाट धरून चल्लो देवाचें उतर ये वखली तुका ख्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां क्रिस्त जाय गे या आजापान जाय आमकां क्रिस्त सोडवणदार जाय गे या आजापान जाय ह्या सवालाक आयच्या वाचपांत आमकां
जाप मेळटा. जायत्या लोकांक क्रिस्ताची तितली गरज ना. देखूनच जायते बटी लोक इगर्जेक येता, तशेंच देवळाक वेता, हिंदवांच्या या पुजारी सशीन वेता, तांकां आजापान जाय. तशेंच घडले नाजरेतान. जेजूक 30 वर्सां भरता आसतना तो जॉर्दान न्हंयच्या तडीक वेता. जुआंव बावतिस्मा जावन तो स्नान घेता, बावतिस्म घेता आनी सीदा आरण्याक वेता. थंयसर 40 दीस आनी राती मागण्यान आनी प्राचितांत तो करशिता. आनी थंयसर ताका देंवचारा वयर तो झुजता आनी ताका जीक मेळटा. आनी तक्षण तो फाटी ताच्या माय गांवाक वेता, नाजरेताक. आनी थंयसर सिनागोगांत वचून तो पवित्र पुस्तक उक्तें करता. इजाया प्रोवेताचो बूक तो अध्याय 61 आनी थंयसर तो वाचता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक. आनी अशें ताचें वाचप बंद आसून बेता. देवान ताका विंसला, ताका अभिशेक केला, एक मिसांव ताका दिला आनी तें आज जावन जारी जाता म्हणून त्या लोकांक तो सांगता. उपरांत ताचो मायगांव तो सोडटा. 18 किलोमीटर पयस आसच्या कापेर्नावाक वेता. थंयसर ताचें मिसांव शिकोवचें आनी आजापां करचें तो सुरू करता. ही खबर तांकां मेळटा आनी थोड्या तेंपा उपरांत परतून ताच्या मायगांवाक तो वेता. आनी तो लोक ताका सांगता, तूं कोण म्हूण आमी जाणाव. आमच्या दोळ्या मुखार वाडुल्लो तूं, सुतारेचें काम करतलो. तुजी आवय बापाय कोण म्हूण आमी जाणाव. तुजें वडपण आमकां दाखोवचें नाका. तुवें कशीं ती आजापां केल्या, ती आजापां केल्या पुरो. तूं पोपेत सड्ड म्हळ्यार तुवें पोपेत जावं पुरो, पूण देवाचो पूत खंडीत तूं न्हय. तूं आजापां कर. ते दाळा जेजू तांकां 2 दाखले दिता. त्या दाखल्या मरीपात तो कळीत करता, म्हजे मिसांव न्हय नाजरेतांत, न्हय कापेर्नावांत, सगळ्या संवसारांत. आनी ते दोनी दाखले इस्रायलांत न्हय जाल्ले, इस्रायलाच्या भायर आनी तांच्या दुस्मानांतय जाल्ले. ते पयलो दाखलो प्रोफेत एलियासाक. इस्रायलांत दुकोळ आयिल्ल्या वेळार, इस्रायल लोकांना पातक आदरल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा दिली. पावस नासतना 3.5 वर्सां थंयसर आसले ते. त्या दाळा देव ताका सांगता, वच तूं सिदोनाच्या सारप्ता म्हणल्या कडेन वच आनी थंयसर एक विधव स्त्री तुका मेळटली, तिच्या घरा वचून राव. आनी वो भुकेल्लो मनीस तिचे कडेन सांगता, म्हाका कांय मनी खावंक दी. आनी ती म्हणटा, म्हजे कडेन कांय ना, एक मूठभर पीठ मात आसा आनी कोळशांत इल्लेशें तेल आसा, ताच्या भायर कांयच म्हजे कडेन ना. ते निमाणे हांवें आनी म्हज्या पुतान खावचें आनी आमी मरचें. आनी तो पप्पा सांगता, ना, म्हाका भूक लागल्या, कर नाड. आनी ती कर नाडता. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, 3.5 वर्सां ती तेगाय घरची मनशां खातात आनी तांकां आनी कितें पीठ उणें जावंक ना. खंयसर देव आसा, खंयसर देवाची सकत आसा, देवाचे प्रेरण ताचें तें आसा, त्या दाळा ताका कांयच उणें पडूंक मेळना, उणें पडूंक जायना. आनी एक अजाप आमी पळयता. सिरियाचो तो राय, नामानाक तो ताचो प्रतिनिधी, ताचो सैनिकाचो प्रतिनिधी तो जावन आसलो. तो बरो मनीस, नितीवन मनीस, पूण ताका खोडाची पिडा आसली. त्या मनशाक कितें करचें म्हणून कळीत नासलें. आनी ताका ती खबर मेळ्ळी, एक प्रोफेत आसा, एलिशा म्हणलो एक प्रोफेत इस्रायलांत आसा, तो खंडीत जावन हाका गूण करता म्हणून. आनीक राय ताका धाडटा. आमी पयल्या वचपांत आयकलें
आनी त्या प्रपेताशी निमेता आनी पपे सांगता वोसू जॉर्दान न्हंयत 7 पटी ना. पयलें ताका राग येता, कित्याक हांगा हेजे हांवें नांवक म्हज्या गांवांत 2-3 न्हंयो आसात, आमी हांगा येवन न्हायचे गे. पूण तो त्या प्रपेतान सांगले बरी नाता आनी आमी आयकले तो नितळ जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आज आमी इसारचे तेंचो सवाल, तुका जेजू जाय की आजोपान जाय? जर तर म्हजे कडेन जेजू आसा, म्हजो संबंद ताचे कडेन हांवें घट केला, ताच्या स्पिरितान हांव वाडटां, म्हज्या जिवितांत खंडीत जावन आजोपान जातात. हांवें आजोपा खातीर खंय वेची गरज ना. क्रिस्तूच म्हजे कडेन आसा, ताची सकत म्हजे ते आसा. तर आमी क्रिस्ताक सदचें. तर ह्या खरेंच म्हज्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी न्हय थोड्यो करण्यो करून आमचो खरेंच पाशार करचो. बागार आमचें जिवीत बदलून क्रिस्त थंय घट जावन क्रिस्तच्या बोळांत आमी ताच्या धैर्यान आमी जियोंक शिको जाय. तसो क्रिस्त आमकां समेस्तांक ताच्या कृपेन बरो दी म्हूण मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे नुजा दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक खलतीकायेन आमी तुका ही देणी ओपन दिता. ती आमच्या तारणचो संस्कार जायशें कर, हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमचे काळजां उबारोया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदरा आनी सस्ताच्या देवा, सवकाणी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्याचो. नवी करून आमची मनां शुद्ध करून आमची काळजां फावो करताय. आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडून येसो. आमच्यो बंधन्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सत्तेल्या वस्तूंक फावो मोल दिवन सरणांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा,
खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक ही दिनी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सस्नीक कराराची हें रगत फातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबत सगुण पगोटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उणो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भगवान धर्मता आनी सवकणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नात्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार सोरकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगसो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो वचन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी. सम्या तुवें म्हजे भितर अंश म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Poşanak miktin yeçe Döyvik hinatan kamoganek daunçe Di somyan dene tuje Jivita sovundo tunka handita Sasnik jivitak tunka hawapaita Jivita sovundo tumka handita Sasnik jivitak tumka hawapaita Geya kaya amazaya Sergince manna kanda dozaya Geya kaya amazaya Sergince kanna kanda dozaya Somya de kan sergince Poşanat miktin yeçe Döyvik hinatan kamogane kalce Di somya dene tuje प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अधिक अधिक नितळ जावं आनी आमच्या मदें मनसो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवय असो. सपदिदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. Amen. उसुनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jezu आमचे पासून आपलो जीव दिला रगतातले विक्रम मोगमोजो केला ताच्या मोलीक रगतान दिला मोक्षाने ताच्या जिये मोरनान सर्गीचे जिणे एकच थेंबो तुझ्या रक्तासून हजार पृथ्वीक सोडून दिमच्या कपुरो मोठाळ पुत्रा सोबत
हांव तुवार मोरे आशीर्वाद दिवांकां दोगेन गुरसाचे करवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.